अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीच सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयची रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता वृषभ राशी. हे संवत्सर तुमकां प्रायशः शुभाशुभ दोन्हीची समान जावन मेळचे साध्यता. व्यय तशीची व्ययांतू गुरु प्रतीच एक विभागांतू तुमकां मस्त रितीरी विघ्न हाडचे चलते ತೊಂದರೆ ಹೋಡ ರೀತಿರಿ तुमकां एक अपवादू सोदून येवता चलते संभवस मस्त कडेदकून तुमकां मोस जावचे साध्यते. तशीच बड्डी दिवन पेट्ट खाल्ले म्हणलें ते चलते एक विचारू तुमगेले जिवनांतू येता. कोणाकय एक तुमी सहाय करूं वचून तुमकांची एक मोस जावचे साध्यता ह्या वेळार जावचे साध्यता आसा. तशीच शुभ कार्याक संपत्त स्वल्प मट्ट्याक तुमकां विनियोग जावचे साध्यता. ताजे निमित्तान खंयची एक वस्तू निरीक्षण करचे नाका म्हळें तशी मन ताई मस्त चंचल जावन आसता. उद्योग रंगांतू अत्यंत निधान जावन प्रगती जाता. पित्रार्जित संपत्तू तुमगेल्या दोळ्या येद्राकची विंगडाल पालो जातना मनाक मस्त बेजार जावचे साध्यता. तशीच आशिल्ल्यांतू वर्षार्धाचे नंतर आशिल्ल्यांतू स्वल्प धनागमन जावन घेवन तशीच विदेश प्रवास साध्यते. ह्या पुराय वृषभ राशीक शुभाशुभ फल मेळ्ळाले.